बागयून फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसा तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार। आयचो दीस याज्ञिका आनी म्हत्वाची भावांक भेटयला। मोगाळ भावा भयणीनो, एकामेका लागीं संवाद करून आमी आमच्या जिविताचें म्हत्व वळखता आनी क्रिस्ताची शिकवण वेव्हारांत घालता। हेंच वळखून आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसा आमी हो विशय रचला। बागयून फ्रांसीस शावेराचे देखीन सोमेस्तांताय कोळाबोरीत संवाद करूया। आयचो नोवेनाचो दीस सगळ्या याज्ञिकां आनी सगळ्या म्हत्वाची भावां पासत आनी तशेंच दिओसिसीच्या COFP, DOPV, VCDC, IRD खात्याच्या वावरा खातीर भेटयला। आयज आमी दोर्मदूत आंद्रेची परब समोरपता। जेजूच्या सिसांनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर वचून वेगवेगळ्या राष्ट्राच्या संस्कृतायेच्या मनशां लागीं संवाद करून देवाचें उतर तांकां दिलें। आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां गमून येता की कसो जेजू सिसां लागीं संवाद करता आनी कशे तरेन जेजू सिसांक संवाद करूंक पाठयता। तर सगळ्यांताय संवाद करूंक आमकां देवाची कृपा मागतना आमच्या याज्ञिकांक, म्हत्वाची भावां, पाद्रीचे चालू आकारणेच्या वावरा, सिमनारींत चलतल्या आकारणेच्या वावरा पासत आनी आमची पवित्र सभेक देव आपुणी बोरतेन मेळूंक आमची मागणी ह्या मिसा समारंभेंत देवा बापाक उबारुया।